आज आमी आसागांव हा वॉर्ड नंबर 2 हो सरपंचाचो वॉर्ड. पूण हिंगासर जेन्ना आमकां हिंगासर लोकांनी सांगले पळय तेन्ना थंयसर नेबर लाजार आनी तेंच्या घरा कडेन सायडीक एक बोरवेल मारता म्हणून आमकां सांगले तेंच्यांनी. तेन्ना आमी सगळे आमी येयले थंयसर बोरवेल मारतना पळोवपाक. पळय जाल्यार खरेंच तेंच्यांनी थंयसर बोरवेल मारपाक स्टार्ट केला. पूण आमी जेन्ना तांकां विचारलें तेन्ना ते कितें म्हणटा ना ती वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणटा, ते वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट म्हणटा. पूण फूल प्रोसिजर सारको बोरवेल आसा. आमी ते आमकां दाखयता तेन्ना तेंच्यांनी एक कितें हें दाखयलें की वॉटर हार्वेस्टिंगाचें हें करता प्रोजेक्ट म्हणटा. पूण पळोवपाक कळटा की सारकें ते बोरवेल मारता म्हणून. आनी आमकां हेंच सांगताले पळय कितें थिंगासर प्रोजेक्ट आसलो पळय कितें कितें आसलें सगळें तांकां खंय कळलें पळय तो सांगताले विलेजर सांगताले पळय. हॅलो, आमच्या एका नेबराक एक विला येयला, एक विला व्हडलो विला येयला. आमकां तेंचो प्रॉब्लेम काय ना. एकूच ते कितें आमी तेन्ना पंचायतीन आमकां बोरवेल मारूंक जाय, आमकां म्हणलें ते बोरवेल आसागांवान एलावड ना. तेंच्यानी ती इतली पायपां ते भितर घालून हें करता. तांकां दिसतालें पयलीं कितें करता ते म्हणल्यार पयलीं म्हणलें आमी अर्थींग करता, अर्थींग. मागीर म्हणलें ते आमी तेंचो कोण येयलो इन्चार्ज कोण येयलो तो म्हणलो आमी हें करता वॉटर हार्वेस्टिंग करता. ओके, नो गूड. पूण हेचे बोरवेल जाता जाल्यार आमकां तें नाका. कित्याक आमकां उदक जाल्यार तांकां उदक खंयचें आसतलें. सो आमी आतां आमी आसगांवान आहा वॉर्ड नंबर 2 वॉलवाडो. सो तूं आमचे विलेजरान सांगला जे जे कितें जे कितें जाला पळय ते हांगासर. आनी मेन म्हटल्यार आमकां जेन्ना विलेजर येयले पळय हे तेन्ना तांकां सांगलें तेंच्यांनी पयलीं की अर्थींग मारता म्हणून. अर्थींग मारता म्हणल्यार एका 2 काय 2.5 कितें तरी ते डीप मारला आनी व्हडली हें मारला व्हडो मारला तेंच्यांनी. आनी फूल प्रोसेस जो आसा हो बोरींग वेलाचो. ओके, हो आहा प्रोसेस बोरींग वेलाचो कहो. आनी सांगता ते आमकां जेन्ना आमच्या विलेजान तांकां विचारलें बाबा तुमी कितें करता हांगासर जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें पयलीं अर्थींग एक. सेकंड हेंच्यांनी मागीर मातशें चड मागीर आनी कोण येयले पळय तेन्ना तांकां सांगता ते ना आमी हार्वेस्टिंग करता. हे जाले 2. आनी आतां आमकां आतां कळना की हे हार्वेस्टिंग काय बोरींग. ओके, काय हे लोकांक फोडयतात काय पिशान काडटात काय अर्थींग मारता हे कांयच कोणाक कळना. पॉज कर एक बंद कर 2 मिनट के लिए अभी बंद कर. सो हार्वेस्टिंग अर्थींग सांगली पयलीं, मागीर सांगलें हार्वेस्टिंग आनी आतां तो फूल प्रोसेस दिसता तो आमकां बोरींग वेलाचो. जाल्यार जेन्ना आमचे आसगांव पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की बोरींग वेल नॉट अलाउड जाल्यार हे बोरींग वेलाचो प्रोसेस जाता तो सांगता हो बोरींग वेल न्हू म्हणटा. पण हो पळोवंक गेल्यार आमच्या विलेजरांकूय दिसता आमी आतां काय कुड्डे न्हू काय कोण आमी हेय न्हू. तो फूल प्रोसेस जो आहा पळय तो बोरींग वेलाचो दिसता. मागीर आमी सरपंचाक फोन मारलो आमच्या हनुमान सरपंच आमच्या हनुमान नाईक. ओके, जर तेन्ना ताका विचारलें की तुमकां कितें हांगासर हे अरावंड हो नेबराचो जो ऑपोजीट जो विला येता पळय वायनारचो कोणाचो ताका तुमी कितें परमिशन दिला बोरींग वेलाचें बीन म्हणून कितें ताका विचारलें आमी. सेकंड ताका विचारलें तूं हार्वेस्टिंगाचें जरी कितें दिला जाल्यार तेणी सांगलें आमकां की ना हार्वेस्टिंग ना बोरींग. आपूण ताका कसली एनओसी ना कसलें परमिशन ग्रांट करूंक ना. जाल्यार म्हाका सांग हे जे भायले बिल्डर जे लॉबी येता पळय जे आमी सदींच म्हणटा पळय मिनी दिल्ली आमच्या आसगांव जाल्ले पळय जे मिनी दिल्ली हे बिल्डर लॉबी जे भायले येयल्ले पळय ते आपल्याक जाय तशें हांगासर आमचे परमिशन पंचायती जेन्ना एक परमिशन घेनासतना जावं एनओसी घेनासतना डब्ल्यूआरडीक तरी विचारलें तुमी डब्ल्यूआरडीचे तरी परमिशन घेतलें तेका ते बीन विचारलें ताका आमी बाबा चल पंचायतीक कन्सर्न कोण तांकां तरी केला विचारलें ना आमचे ते फुडले कोण आहा पळय तांकां विचारता ताका फोन केला ताका फोन लागना म्हणटा तो. मागीर म्हाका सांगता तो की आपूण फाल्यां 11 येवन मेळटा. म्हणजे ही सगळी नाटकां एक फूल कळटा. हे हँड इन ग्लावज आसा हे जे मनीस हांगा आहा पळय ते बीन तेंचेच वांगडा आसतले मेळोन. पंचायत म्हणटा आपूण कसले ग्रांट करून परमिशन मिन्स हे कितें म्हणटा ते एनओसी जावं आनी कितें तांकां दिवंक जाय पळय ते दिवंक ना. डब्ल्यूआरडी जाल्यार तेय ना म्हणटा जाल्यार हे करता तरी कितें. हो जो गव्हर्मेंट जो आसा पळय हो असोच गोंयांत आमचें अशें खावंक सोदता जावं फोडावंक सोदता लोकांक आमच्या हांगाले लेबरांक हांगा थेंबो उदक येना हांकां उदक मेळना. हे तळमळटात टँकर हाडटात जावं आनी कितें हाडटात पंचायत थ्रू ते हे करून ते डब्ल्यूआरडीचे आमचे पीडब्ल्यूचे जे टँकर मागतात ते मागून बाबडे तळमळटा ते बी तांकां 8 दिसांनी एकदां येता केन्ना केन्ना ते थंय उरता इतके सफर करता. जाल्यार हे हांगा बोरींग वेल मारतात.
म्हणजे हेंच्यांनी हे जे दिल्लीवाले हे जे जोडून येयल्यात पळय हांगा करोडांनी जोडटले पळय जोडून येयल्यात पळय हेंका जाय तशे सगळे मेळटा जाल्यार तो सांगता आमकां विचारता सांगता ना तुमकां बेनिफीट आहा खंय ते आमी आपूण हेर हार्वेस्ट अरे बाबा कसलो इतके तुम्ही दिल्लीवाले तुम्ही आमचे बरे करून येयल्यात जे आमचे विलेजरांक जे तुमचो तुम्ही हे करतले पळय ते फायदो येतलो म्हणून सांगतात पळय ते इतके जाल्यार हांगा रोड ना हांगाले लोकांक इतकी वर्सां जाली हांगा वॉर्ड मेंबर जाले 25 म्हाका दिसता जाण जिखोन येयले जावं एका इलेक्शनाक 25 जाण कॅन्डिडेट हे करतात तुम्ही कंटेस्ट करतात 10-20 जाण कंटेस्ट करतात जाल्यार जेन्ना हो जो रोड जाय पळय हे जे लोकांक जी स्पेसिफीक घरां आहा पळय तांकां जेन्ना रोड जाय पळय तेन्ना तुमकां ते जायना जाल्यार तो रोडूय करा मरे आमी कंप्लेनी घातल्या हांगा प्रोजेक्टांचेर तेन्ना हांगासर बारीक दामोच तेंच्यांनी दाखोवन आदलो रोडूच नासलो हांगाल्या लोकांक मातयेचो रोड आसलो जेन्ना आमी कंप्लेनी घातले प्रोजेक्टांचेर तेन्ना हांगासर बारीक दामार 2 मिटर 2.5 मिटर तेंच्यांनी रोड दाखयलो आणि आता कितें काय म्हटलें हांगा बोरिंग वेल काय कितें आतां कांयच कळना फाल्यां आतां पंचायतीक आमी सांगलां की तुमी बाबा तेचेर कितें आतां तुमी डिस्कस करपाचें एका फाल्यां नोटीस वयतले फाल्यांच्या डेटीन 8 तारीख 9 तारीख फाल्यांच्या डेटीन एका नोटीस वयतले आनी इन्स्पेक्शन आमी मागयलां आनी आमी विलेजर प्लस पंचायत बॉडी तशें हे जे कोण हेंचे ऑथॉरिटी हेंचे कोण आहा पळय हेंचे मनीस ते आमकां हजर जाय ते इन्स्पेक्शनाक आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या पंचायती कडेन जावं सेक्रेटरी कडेन जावं फूल पंचायत बॉडी कडेन की तुमी हांगा बेगीनचे बेगीन ह्या 2-3 दिसां भितर तुमी इन्स्पेक्शन काडपाचें हांकां कित्याक हे सारखे चड जाल्लेले आसा हो विकास कोणाचो करता आमकां खबर ना हो विकास जो आसा पळय हो दिल्लीवाल्यांचो विकास आमच्या लोकलांचो न्हू कित्याक लोकलांचे बेराला आयिल्ले आतां घरा कडेन हांकां टँकर येता 8 दिसांनी एकदां तोय बीन केन्ना केन्ना तांकां मेळना टँकर थंय तांकां वाट पळोवची पडटा देवा सारको कोण टँकर येतलो काय घेवन म्हणून जाल्यार हें कितें सो हांगा हांव आमच्या आसगांव आनी बादे आमच्या विलेजरांक कडेन तुमकां सांगता तुमकां की तुमी चिंतून हेच्या फुडें स्टेप घेयात कित्याक जाणां आमी पिशान येवं नाकात हांगा फंडींग जाता देवळांक म्हणूं नाका चर्चांक म्हणूं नाका आनी कसले कसले येतात हांगा सगळे लोकांक पिशान काडटात हे लोक कळ्ळें तुमी हे असल्या लोकां कडेन पिशान येवं नाका हे पळय हे बेनिफीट हो जो डेव्हलपमेंट जाता पळय हो दिल्लीकाचो डेव्हलपमेंट आमचो न्हू हो डेव्हलपमेंट दिल्लीवाल्यांचो आमचो न्हू सो हांव आमच्या विलेजरां कडेन मागता की तुमी बीन असल्या लोकांच्या मदीं फटींगपणाच्या गजालीन येवं नाका आणि कितें तें बरें करा देव बरें करूं आणि आमी हे सद्या एट प्रेझेंट हे काम बंद केलां कित्याक ऑलमोस्ट पूण तेंच्यांनी 80% काम केल्लेलें आसा हे कंप्लीट 80% काम जाल्लेलें आसा कंप्लीट ऑलमोस्ट 70% म्हणपाचें 70% काम केलेलें आसा सो आतां जेन्ना आमी येवन तेजें काम फूल आतां कितें आतां बंद केलां आनी ताका सांगलां पंचायत बॉडी येतली इन्स्पेक्शन जातलें तेज्या उपरांत कितें आहा पळय तें काम मागीर पळोवया करपाचें तुमी काय ना तें कित्याक हे असले जर फाल्यां जर बोरिंग वेल येयलो जाल्यार फाल्यां आमच्या लोकांक हे त्रास आसा आनी मेन म्हटल्यार आमच्या हांगासर रेग्युलेशन आसा की आमकां बोरिंग वेल हांगासर नाका म्हणून ना म्हणून येवपाचें न्हू म्हणून थँक्यू